मोगच्या बाबा भयणीनो, पवित्र उंड्या रुपार जेजू सांगता हो वेळ करसोंको तुमकां हांव मोगाशें आपोवन दितां. जिवितांत तो तोडो हो वेळ सोम्या संगी करसोचें आमच्या वांट्याक एक महान आशिर्वाद. कित्याक बाबा भयणी जेजू ह्या घडये आमचे संगतार रावता, आमचे कडेन उलयता, आमकां तो आयकता आनी आमच्या जिविताचे कश्ट तो हाळू करता. बाबा भयणीनो, ह्या जेजूको आमकां 2000 वर्सां आदीं दिल्ली ती मोगाळ आवयतची मोरी माय. तिचो संभ्रम करच्या ह्या दिसांनी त्या मोरयेची ससाय आनी आदार आमी ह्या आराधना वेळार विशेष रितीन मागया. मोरी माय, आमची मोगाळ सर्गेची आवय, संवसारांतली आवय कशें आमकां मोग दिता त्याच रितीन सर्गींच्या जिवितांत कशी प्रमुख जागो घेतली ती सर्गेची आवय आमकां ह्या संवसारी जिवितांत आमकां ती कृपा आनी आदार आपल्या पुता लागीं मागून दिता. त्या खातीर बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या आराधना वेळार मोरयेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आनी मोरये कशी जेजू संगी तिणें तिची जिणी करशिली, जेजू खातीर ती जियेली आनी त्या जेजूको सगळ्या संवसाराक दिलो तशें हांव आनी तुमी जेजू सांगता मोरये बरी करसोंको. आनी मोरयेन चलल्या वाटेन चलो न्हू, आमी जेजूक लागीं जावंको आनी ह्या जेजूको सगळ्या संवसाराक दिवंक ती कृपा आनी आदार आमी आयच्या आराधना वेळार मागया. बाबा भयणीनो, सगळ्या संवसारा खातीर मोरी कळनासतना आपल्या पुता जेजू लागीं मागता. आनी त्या देखून हर एक आमची मागणी, हर एक आमचे इरादे, हर एक आमचे कश्ट, हर एक आमची खंत बेजाराय मोरये मारी पात जेजूक आमी समर्पून दिवया. आनी ह्या उंड्या रुपार आमचे संगी हाजर असो जेजू 2000 वर्सां आदीं मोरये संगत तो आसुल्लो आनी कितली अजापां ताणें केल्ली, मोरयेची विनंती ताणें आयकल्ली आनी आज तोच जेजू मोरये मारी पात आमच्यो सगळ्यो विनंत्यो तो आयकतलो आनी आमच्या गरजांक तो पावतलो. ह्या सोम्याक आमचे मदें आपोवया. सोम्याक आमी काळजान तावन आराधन करया. प्रणाम तुका करता ये देवा, वंदन तुका करता ये देवा. वंदन तुका करता ये देवा, प्रणाम तुका करता ये देवा, वंदन तुका करता ये देवा. तकली आमची बागोन डिंब्यांनी सरपोडून प्रणाम वंदन करता ये देवा. तकली आमची बागोन डिंब्यांनी सरपोडून प्रणाम वंदन करता ये देवा. प्रणाम तुका करता ये देवा, वंदन तुका करता ये देवा. प्रणाम तुका करता ये देवा, वंदन तुका करता ये देवा. वै जेजू, आमी तुका प्रणाम करता. आमी तुका आमचो धनी म्हूण वळखता. आमी तुसर पदवीदार देव म्हूण आमी तुका वळखून आराधन करता. तुजे मुखार दिंबी आनी सर पडटा. सर्गा संवसार सोदनी तूं, आमच्या जिवा सोदनी, आमच्या जिविता सोदनी तो सोम्या. ह्या संवसारी आमी
सगळ्यांनी सारक्या वाटेर सर अशें करसो वाड दाखोवचो तुमचो जावन आताय आमचो स्वामी ह्या संवसारांत सतकनचें पटकनचें म्हणून जाणा जावन सदाच्या वाटेन चलोन सर्गींच्या जिविताक आमकां पावोवचो तुमचो आमचो धनी आनी रचणार जेजू तूं आमचो उजवाड जावन ह्या संवसाराक आयलोय सोम्या तुका आराधन करता उजवाड जावनच्या तुजे मुखार आमी सर पडून आमच्या जिवितांतलो काळोख धांवडय म्हूण मागता जेजू आमची काळजां मनां तूं परसडाय उजवाड पांकय आमचें जिवीत परसोडून दी तुजे मुखार सोम्या आमी तुका आराधन करता तुजे मुखार सर पडटा आनी गायता तुंस करोदनी आमच्या जिवासो तुंस मारोग सताक व्हरून पावसो तुंस करोदनी आमच्या जिवासो तुंस मारोग सताक व्हरून पावसो तुंस उजवाड जिणे काळोख धांवडावसो काळूंस कोणा परजाळावसो तुंस उजवाड जिणे काळोख धांवडावसो तुंस काळजा मना परजाळावसो प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा तकली आमची भागावन दिम्यांनी सर पडून प्रणाम वंदन करता ये देवा तकली आमची भागावन दिम्यांनी सर पडून प्रणाम वंदन करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा ओय सोम्या आमी तुका प्रणाम करता आमी तुका आराधन करता आमी आमकां आज तुका समर्पिता कित्याक आमचे सोम्या हे जिवीत आज आमी कितें संवसारान जोडटा ती किर्ती तुजे तावन येता सोम्या सोम्या तूं आमच्या जिविताक स्फूर्ती जावन आसाय हर एक दीस जेजू आमी तो सुरू करतना तुज्या त्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी तो सुरू करता संतोषान आमी तो जियेता दूख आसतना जिवीत तूं संतोषान बदलताय सोम्या काळोखांतलो उजवाडान तूं बदलताय तसली ती सकत कित्याक तूं आमची जतन घेताय सोम्या तुज्या त्या जतनेन तुज्या त्या मोगांत आमी संतोष पावता कित्याक तूं आमचो सोम्या आमकां राखताय वाऱ्या वादळांचे विघ्न अनवरान त्या कश्टा दुखान ते वायट शक्तीन ते देंवसराच्या पासान ते पातकान ते तूं आमकां राखताय जेजू आनी आमची जिणी तूं पवित्र करताय सोम्या आमची जिणी तूं संतोष बरयत करताय ही जिणी आमी तुका समर्पिता आनी आराधन करून गायता तुंस कीर्ती तुंस स्फूर्ती तुंस घेताय आमची जतन व्हरती तुंस आमची कीर्ती तुंस आमची स्फूर्ती तुंस घेताय आमची जतन व्हरती तुंस राखताय आमी जियेवची धरती तुंस पावो करताय जिणये भरती तुंस राखताय आमी जियेवची धरती तुंस पावो करताय जिणये भरती प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा तकली आमची मागून दिम्यांनी सर पडून प्रणाम वंदन करता हे देवा तकली आमची मागून दिम्यांनी सर पडून प्रणाम वंदन करता हे देवा प्रणाम तुका करता ये देवा वंदन तुका करता ये देवा बाबा बहिणीनो हे घडी बोर या उंड्या रुपाराच्या जेजूचेर आमची दिश्ट दवरया
2000 वर्सां आधी मोरयेच्या कुशींत मनशा रूप घेतलो सोमी हो बडवा मोरयेक दिश्टीक पडलो आनी म्हणू लागलो, नामान कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता आसा, पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भ सतिली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. इम्मानुएल म्हण ताका आपयतले म्हणजे देव आमचे सांगता. केदें वर्तें अजाप घडलें बाबा भयणीनो. 2 वर्सां आदी मोरयेच्या कुशींत जल्मलो वो जेजू इम्मानुएल मनशा मदें आज तो जियेता, हुंड्या रुपार आज आमचे मदें आसा. मनशा रूप घेवन मोरयेच्या कुशींत जल्मलो जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तो निरंतर जियेता. वस सोमी मोरयेन म्हळें, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे ती जावं. देवाच्या कुशेक मोरयेन काल ती मान गेली आनी ह्या घडये मोरयेन आमकां जेजूक दिलो. मोरयेन आमकां जेजूक दिलो. भावा भयणी, आज आमचें जिवीत जर तर इतल्या संतोशान भरलां, आमच्या जिवितांत जर तर आमकां भरवसो मेळ्ळा, जर आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या अजापाच्या सक्तीचो अनुभव करता, जर आमच्या जिवितांत देवाचो निरंतर मोग आमी भोगता, जर आमच्या जिवितांत देवाचें संगतपण आमी भोगता, हाका कारण आपल्या एका ओप्पिकी दिवन आपल्या तुजे कुशे प्रमाणे जावं म्हणली मोरी आमची माय. तिने आपल्या कुशींत जेजू घेतलो आनी आमकां तो दिलो. येदें व्हरतें देणें मनशा कुळाक दिलें. बापाचें योजन जारी करूंक मोरयेन सहमत दिलो आनी ह्या वरवीं जेजू आमचो सोमी आमकां मेळ्ळो. तर बाबा भयणीनो, आमी त्याच जेजूक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू ह्या भोव पवित्र हुंड्या रुपार सक्रामेंतांत देवपणी आनी मनशापणी कुडी आत्म्या समेत तूं हाजार आसाय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू हर एक पोट सक्रामेंत आमी घेत आसतना तूं आमकां भेटताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू पवित्र स्नानांत आमकां तूं देवाची भुरगीं करताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू क्रिस्मा वेडी तूं आमकां पवित्र आत्म्याची भरती दिताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू प्राजिताच्या सक्रामेंतांत तूं हर एक आमची पातकां बक्षिताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू पिडेस्ताचे मागणेंत तूं आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तूं पवित्र सभेच्या मणयारांद्वारे तूं बरो गोवली सतसो मेस्त्री श्रेष्ठ याजक आनी सर्वसो सेवक जावन वावुरताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुज्या कृपेन लग्न जालेल्यांक तूं लग्नांत एकपणाचो शाश्वत एकवट आनी मोग दिताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी तूं आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुजे सोडवणे वरवीं आमकां सैतानाचेर पातकाचेर आनी पातकी ओडण्याचेर जैत दिलाय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुवें तुज्या बोबगे तूं आवयक मोरयेक आमची मोगाळ आवय जावन दिल्याय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू पवित्र आत्म्या मारिफांत देवाचो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ तूं वत्ताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू आपोस्तलांचे पांय धुवन
तुवें एकामेकाची कलतेपणी सेवा करूंक आमकां देख दिलाय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या महिमे वो नावाच्या प्रतापान देवसार पोण जावता देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या कुर्साचे कश्ट मरण आमकां कश्ट दूख सोसोंगो बोळ दिता देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या महिमे बरीत जिवंतपणाची सकत आमकां अमर जिवीत असो बरवसो दिता देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तूं कुणा आनी अजापां करन तुजी स्वार्था तीर करताय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तूं आमकां पवित्र आत्म्याची देणी दिताय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू आमचें व्यक्तित्व तुज्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तूं नेटयताय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू पवित्र आत्म्यातय आमकां तूं संतोष आनी बुजावण दिताय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तुजेर विश्वासून मरतेल्यांक तुमचो जीव आनी जिवनपण जावन आसाय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू तूं आमच्या जिवितांत आमकां सर्वस्व जावन आसाय देखून अर्गांनी वगळाप तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सुम्या नमान तुका सोम्या जेजू नमान तुका सुम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या वगळाप तुका जेजू सुम्या जेजू बाबा बहिणीनो कसले कापुरबाचे आमचे भाग ह्या सोम्यान आमकां सर्गींची आवय दिल्या ह्या सोम्यान आमकां जायतीं बेसामां वतल्यांत ह्या सोम्यान जिवितांत भरोसे दिला संतोष दिला हे सकड आमी सोम्याक आराधन केलें आमी ताका समर्पिलें ह्या घडये आमी संतोशान बरोवन त्या सोम्याची स्तुती गावया आमकां केल्ल्या बरेपणाक देवाक काळजांतान उपकार बावुडया ताची महिमा आमी वाकणया आनी त्या सोम्याक आमी स्तुती करया सर्व आमी सम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्य नियाळया उपकार आमी तासो बावुडया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्य नियाळया उपकार आमी तासो बावुडया सरलोकानो ताळयो पेट रस्ताराक नावाडया एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करुया कित्याक देव तो बरो रसनार खरो कीर्तन ताची गावया कित्याक देव तो बरो रसनार खरो ताचे ते आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्य नियाळया उपकार आमी तासो बावुडया सोम्या उपकार बावुडया भाव भयणीनो काळजांतावन हर एक ताणें केल्ले उपकार आमी उडास करया आमचो सोमी आमचो रसनार बसनार हर एक दीस आमकां कांयच उणें जावंक ताणें सोडोवंक ना आमची भलायकी उणें जावंक ताणें सोडोवंक ना मोतीचें समाधान ताणें उणें जावंक सोडूंक ना आमच्या जिवितांत आमकां एक म्हूण जेवंक ताणें उणें जावंक सोडूंक ना देवाची कृपा आमची ती वाळची उणो जावंक सोडूंक ना आमच्या जिवितांत समाधान उणें जावंक ताणें सोडोवंक ना आमच्या जिवितांत भरवसो उणें जावंक ताणें सोडोवंक ना निरंतर आमच्या हर एका जिवितांत हर एक घडये आशिर्वादा वयर आशिर्वादां वचून आसा बाबा भयणीनो ह्या सोम्याक आमी नावाडया काळजांत येवन दीत आमचें उतरां
याकडे आम्ही घावया ताका सोमती सोमीची स्तुती करण आम्ही खालसान थांबून ताका होगलाप दिवन मुंदर सुन गावया. नव्या गीता ताळे मेळोन रचणाराक नावाड्या माधुर संगीतन किन्नरी वाजो स्तुती ताची करया. कित्याक देव तो बरो रचणार करो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो पोसणार करो ताचे ते आमी उलासया. सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया उपकार आमी ताचो बावड्या. alleluya 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 हालेलुया 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 हालेलुया. हर गाणी मान पवित्र जेजू उपलाप तुका महिमा तुका आराधन तुका उपलाप जेजू स्तुती तुका मान तुका आराधन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. मान आणि स्तुती उपलाप तुका सर्गीच्या बापा मान आणि उपलाप तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया आराधन जेजू तुका या सुंदरा मुनी सावन आमच्या मध्ये आयिल्लो जेजू हाच्या पच्या शक्तीन आमचे पवित्र करच्या आमकां गुण करच्या तुझ्या विशेष शक्तीन भरच्या जेजू आमी तुका अर्पण दिता. मान आनी उपलाप तुका स्तुती तुका जेजू या सुंदरान आमकां थर फायट आनी कोटेपण राखतल्या जेजू मान तुका उपलाप तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा बहिणींनो, या संवसारांत एक आवय कितली गरजेची. हर एका मनशाक देव जाणा आसलो. एक आवय देवाचे रूप ह्या संवसारांत आनी त्या देखून तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक केवळ ह्या संवसारांतली आवय आसल्यार फावना, पूण आमची जतन घेवची, देवाचो मोग आमकां दिवची, रात आनी दीस आमचे विचार चिंतची, हर एका मिनटाक आमकां रक्षण करची, देवाचो रूपकार जावन जिवची, ती आवय आमकां देवान दिली आनी ती मोरी माय. तर आज हे घडीभर आमच्या जिवितांत देवाची उतर नियाळ करया. मोरी माय कशी ते देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवन आमकां देख दिली आनी कशें तें प्रेरण आमकां दिलां आमी तें समजून घेवया. आमी एक घडीभर मौनपणी देवाची कृपा मागया. सोम्या, तुज्या कृपेन आमची काळजां भर. तुजें उतार आयकून घेवंक कशी आतां वेता हांव. मोरयेन तुजें उतर आयकलें, विशिश्ट रितीन शब्द तिच्या कुशींत मास जालो, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जवां सवांजलाद्या एक वाक्य 14 शब्द जावन जेजू ह्या संवसारांत मोरयेच्या कुशींत मास जालो. एक घडीभर आमचे काळजां जेजूक आमी समर्पिया. मोरयेच्या कुशींत मास जावन जल्मलो, मनीस जावन जल्मलो जेजू आमच्या त्या काळजान जल्म दी. आमचें जिवीत जेजूच्या शक्तीन आनी कृपेन भरून दी. मोरये परी आमी देवाची खुशी प्रत्येपणी करूंक ती सकत आमकां जेजू ह्या घडये दिवं दी. ताच्या उतरां मारी पात म्हण आमी मागया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें असलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवान जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवर ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो कितें तुमकां सांगता तें करा. जुदेवांच्या सुद्दांताचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे समचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंयसर दवरिल्ले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशीं व्हरा. ताणीं व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें ओरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हणलें, कोणीय जाल्यार बरो उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळी भितर दवरलाय. देवाची उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक घडी बरो ह्या उतराचो आमी नियाळ करया. हांव ल्हान आसतना हांव चिंता सुमार 6वी-7वी क्लास. आनी त्या वेळार हांव एक दीस म्हज्या आवय सांगाता म्हज्या व्हडल्या भयणीच्या घरा गेल्लो ताकोडेक. आनी त्या दीस मूडबिद्री आमी पावुल्ल्या आनी थंयसर काळोख जावंक जाला, सांजेचो वेळ. आनी ह्या वेळार आमकां थंय खबर मेळ्ळी, धर्मस्थळा गोमटेश्वरा त्या कुशीन तो करकळटावन दिशेन व्हरतात. त्या देखून रस्तो ब्लॉक जाला. वाहनां बंटवाळा कुशीक वचनात म्हणून. हांव आनी माय आसले हांव दोगांय. आनी मायन दुवेक म्हणून थोड्यो वस्तू घरांत व्हरून कितें घरा जाल्ल्यो ह्यो वस्तू घेतिल्ल्यो मुजेडेय दिल्ल्यो थोड्यो तिजेडेय आसल्ल्यो. आमी बस आसान हें म्हूण व्हरून गेल्ले हांव. आनी ह्या वेळार बस ना, कितें करचें? आमी दोगांनी सोलोवंक सुरू केलें. सुमार 4-5 किलोमिटर आसा. 5-7 किलोमिटर हांव चिंता. आनी त्या वेळार तितली वाट चलोजे सांजेचो वेळ काळोख जावंक जाला. आनी आमी चलोवन गेले. हांव वाट चलता चलतना पुरो जालें. हांव भुरगो आसलो. म्हज्या माथ्यारांतलें वजन म्हाका जड जातालें. मायच्या माथ्यार येदोळूच आसलें. आनी म्हजे कश्ट पळोवन म्हजी आवय पिरमोतू तिचें वजन जड जाता जाल्यारय म्हज्या माथ्यारांतलें तें वजन आपणाचेर घालून ती करशेवन कश्टांनी चलताली. म्हाका आजुनी उडास आसा ते ल्हानपणाचे दीस. त्या आवयन त्या दीस म्हाका सुटका दिवचे खातीर
तिने काडिल्ले कश्ट आनी त्या दीस भोगल्ली पुरो आसतना हे ल्हानशें घडीत बाबा भयणीनो कित्याक हांवें सांगलें म्हळ्यार एक आवयचें काळीज, एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर कितें करिना, आपल्या भुरग्या खातीर खंयचे कश्ट ती सोंसिना. खंडी जावनी आज हे आराधनांत तुमी जायत्यो आवयो भाग घेतात, जायती स्त्रियो भाग घेतात. तुमकां असलो आवयपणाचो मोग कितें म्हण गोत्त आसा. खंयची आवय आपल्या भुरग्या खातीर खंयच्या आयताराचे कश्ट सोंसोंक ती तयार आसा, फाटीं करिना. कित्याक आवयपणाचो मोग तो. भावा भयणीनो, भुरगे कसलेय जावं दी, आवयक ती भुरगींच. एका भुरग्याक देखून ती हांव 9 म्हयने वावयता आनी त्या भुरग्याक ती ओगडावंक तयार ना. सुमार 3 वर्सां आदीं एका स्त्रीन म्हाका फोन केलें आनी म्हाका मागण्याची विनंती केली. ती म्हणाली, फादर हांव गर्भेस्त आसां आनी डॉक्टरान सांगलां म्हज्या कुशींत अशें भुरगें प्रॉब्लेम जाता, त्या देखून तें भुरगें एबॉर्शन करून काडी जाय, नाजाल्यार तुका प्रॉब्लेम आसा. आनी ह्या वेळार त्या स्त्रीन सांगलें, मागा म्हजे बसत फादर, हांव भुरग्याक खंडी जावन ओगडावंक तयार ना, हांव रिस्क काण घेतां म्हणून लागली. आनी त्या स्त्रीक सुमार 6 म्हयने तिच्या गर्भेस्पणाचे आस्पत्रेंत रावंक पडलें, तरी की ती ओगडावंक तयार नासली. आनी अजाप बाबा भयणीनो, ती स्त्रीक देवान राखलें, भुरगें तिका दिलें. आज भुरगें आसा, आवय आसा. पळया देव कशें राखता. पूण आवयपणाचो मोग म्हळ्यार तसो, आपलो जीव ती रिस्केर घालता. आनी त्या देखून बाबा भयणीनो, एक आवयपणाचो मोग कितें म्हणलें हांव आनी तुमी सकट जाणां. आनी आज आमी संतोश बाबूजी आमकां एक संवसारी आवय मात्र न्ही, सर्गीची आवय देवान आमकां दिल्या. सदां न्हीद आमचे खातीर चिंतत आसली, सदां न्हीद आमचे खातीर देवा कडेन मागचीत आसली, सदां न्हीद आमकां आमचेर दोळो दवरून आमची जतन घेवची आसली, सदांच आमच्या कश्टां सांगातपण दिवचें आसली, सदांच आमच्या सांगाता जिवचें आसली. सर्गीची आवय देवान आमकां दिल्या. मोरी आमची माय, हें आमचें वर्तें बाग. बाबा भयणीनो, त्या देखून आमी मोरयेचे थोडे 5 लक्षणां या 5 गूण आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर मोरी आमची माय आमकां काळजांत वावयता. आत्तां आमी थोड्या वेळा आदीं हांवें उडोलो त्या नियाळां सांगलें, बडवो मोरयेक दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हणलें, तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जातली, एक पूत, एक चरको भुरगो तुज्या कुशीन जल्मतलो. आनी मोरयेन तें स्विकार केलें आनी मोरयेच्या कुशींत जेजून जल्म घेतलो. 9 म्हयने जेजूक तिणें वावयलें आपल्या उदरान. 9 म्हयने जेजूक तिणें वावयलें. बाबा भयणीनो, विशेश जावन तुमी आराधनांत भाग घेतल्या स्त्रियांक गोत्त आसा 9 म्हयने वावूचे कितलें कश्टांचें म्हणून. त्या आवयन कितले कश्ट भोगूंक आसात, त्या आवयन कितलो त्याग करूंक आसा, त्या आवयन कितली दूख भोगूंक आसा, त्या आवयन कितले सॅक्रिफायस करूंक आसात. 9 म्हयने एका भुरग्याक वावूचें सुलाभ न्ही. तरी पूण मोरयेन जेजूक आपल्या उदरांत वावयलें. आनी आमी जाणा तिका जल्म दिवच्या घडये, जेजू जल्म दिवच्या घडये तिका पयस बेतलेमाक वचूंक पडलें. कित्याक तो सेजारायान थंयसर ते सेन्सस काडूंक थंयसर आदेश दिलो. आनी ह्या खातीर त्या रातीच्या वेळार आनी त्या वतात म्हणले बरी पॉयंट करून त्या बेतलेमाक पावली, बोरुल्ली गर्भेस्तीन. तरी पूण तिणें फाटीं पडयलें ना. जेजू खातीर तिणें त्याग केलो एक आवय जावन. त्या देखून बाबा भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां सांगता, मोरी केवळ जेजूक मात्र तिणें वावयलें न्ही,
हर एकल्याक म्हाका आनी तुमकां हर एका क्रिस्तांव बावरतात म्हाका आनी तुमकां देवाच्या भुरग्यांक ती ववयता आपल्या काळजांत 9 म्हयने आपल्या कुशीन ववयली ती मोरी म्हाका आनी तुमकां आपल्या काळजांत सदांच ववयता लोकांचो वांजेल अध्याय 21 आनी 8 मी पळयता आतां हांवें सांगलें सेन्स खंयच्या घडये जे देव बुडव्यान सांगलें तिणें स्विकार केलें तशें बाबा भयणीनो त्याच घडये आमकां तिणें सगळ्या मनशा कुळाक स्विकार केलें आनी सगळ्या मनशा कुळाक आपल्या काळजांत ती ववयता आपल्या काळजांत ती ववयता आनी परत आमी पळयता लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 4 ते 5 बरयल्ली गर्भेस्तीन ती आपणाक जेजूक आपल्या खुशीन काण घेवन त्या कश्टांत जितलें पयन केलें जाल्यार तिणें खंयचेच बेजारय उसरावंक ना बाबा भयणीनो मनशां आमी फातां करता दुखयता देवाक सूख करता वायट करता खोटेपणां धरता तरी पूण आमची मरी माय आमकां सोडिना आपल्याक काळजांत आमकां ती ववयता वायट केल्ल्या मनशा कुळाक आपल्या काळजांत ती ववयता आपल्या पुता लागीं व्हरता आनी आमकां त्या पुताची कृपा जोडून दिता ही जावन आसा आमची माय तर बाबा भयणीनो पयल्या सतीर उडास दवरया मोरी माय आमकां हरएकल्या की काळजांत ववयता आमी टेन्शन करचें नाका जेजू मात्र न्ही आमकां मोरी समेत आसा आमकां वोवंक एक आवय आमकां आसा मोग करतली देखून आमी भिवची गरज ना दुसरें मोरी आमची जतन घेता लुकाचो वांजेल अध्याय 3 40 आनी 1 तावन आमी पळयता जेजू मोरी आनी जुजे जेजू सुमार 12 वर्सांचो आसतना जेरुजालेमाक गेली आनी थंयसर देवाळांत बाळूक जेजू सुकलो आनी फाटीं येयले आनी कोणाच्या कुटुंबाच्या सांगता वळखीच्या सांगता गेला आसतलो म्हण चिंतलें पूण फाटीं येतना तो ताका मेळ्ळो ना सगळी वाट सोलून ती फाटीं गेली आनी थंयसर फाटीं येतना जेजू देवाळांत आसलो आनी मोरी म्हणा लागली पुता अशें कित्याक तुवें केलें पुता आमकां कितलें सोदून आसलें हांवें तुका सगळी वाट जेरूत पण तेमी आतां नजरेंत हांगा सोदून आयलें हांव तुका म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसताय म्हण तुमी नेणा आसल्यात की जेजू म्हणटा तरी पळया मोरी खंतूच कोता घेता आपल्या पुताक ती आपूण व्हरता नजरेताक जुजे सवें बाबा भयणीन हें आमचें जिवीत मोरी माय हर एकल्याची आमची जतन घेता आमचे दीस दवरता आमी सुकून पडटना वाटे काडटा आमी कश्टांत पडटा त्या कश्टांत ते सुटका दिता मोरी माय जतन घेता जेजू बाळकाचे जेजू भुरग्याचे तुजेर जतन दवरले बरी हर एक दीस आनी हर एक घडी सोदून येता 3 दिसांची वाट सोमकोची चला पाहिजे न्ही आनी तीच माय मोरी माय आमकां हर एक दीस सगळ्या मनशा कुळाक ती सोदून येता आमी जाणा मनशान फाताका धरतना मोरी माय दिश्टीक पडटा लुडसान दिश्टीक पडटा फातिमान दिश्टीक पडटा मेक्सिकोच्या ग्वादालुपेन दिश्टीक पडटा वेलांकणीन दिश्टी पडटा कित्या खातीर मनशा कुळा ती सोदून येता जतन घेता कित्याक हर एकल्या मनशान देवातान पयस वचनाये हर एकल्या मनशान देवात येजे आपल्या पुता जेजू थरशी येजे जिवीत जोडचे म्हणल्या खातीर मोरी माय आमचेर दोळो दवरून आमचो आसा आमचें जतन ती घेवन आसा बाबा भयणीनो आनी तिसरें मोरी माय आमच्या जिणेंत आमकां सांगात दिता आमी जाणा एका भुरग्याक आवयचें ह्या बापायचें सांगातपण कितलें गरज हांव थोड्या वर्सां आदीं सुमार वर्सां आदीं एसिस्टंट जावन एका पिरगजेंत आशिल्लो आनी त्या पिरगजेंत एक आवय आशिल्ली आपल्या धुवेक सगळ्या स्पोर्ट्स आनी हर एका कॉम्पिटिशनांत भाग घेवंक ती धाडटाली मात न्ही हर एक कॉम्पिटिशन ती भुरग्यां सांगात आसताली सांगातपण दितली आनी तें भुरगें हितून मुखार पावलें आवयच्या सांगातपणान बाबा भयणीनो तशेंच मोरी माय आमकां सांगातपण दिता माते वसो वांजेर आमी पळयता अध्याय 40 आनी 6 मोरी जेजूको पळोवंक वेता जेजू ताच्या परगट जिणेंत दिसभर मिसांव करतलो अजापां करतलो उतार परगडतलो आनी ह्या वेळार मोरी ताका सांगात दितली मोरी ताच्या संगता वेताली आमी पळयता कोण जेजूक येवन सांगतात आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर येवन तुका राखतात
जेजूच्या आर्यक आमी सावांत मोरी सांगात दिताली ताच्या सांगाता वेताली त्या देखून बाबा भयणीनो आमी उडासतवरी आमची सर्गीची माय आमच्या सांगाता आसा तुम्ही काम करतना ह्या हांव काम करतना आमी वागतना आमी पिडे आस्पत्रेंत आसतना आमी कश्टांत आसतना आमी टेन्शनार आसतना आमी कंती बेजारांत आसतना एकसूरपणांत आसतना कोणी ना आमकां पूण मोरी आमच्या सांगाता आसा आमचें काम करतना ती आमच्या सांगाता आसा आमी कश्टां सांपडतना ती आमच्या सांगाता आसा हर एक आमच्या उसाय पावतना आमकां आसा हर एक आमचे निर्धार करतना ती आमच्या सांगाता आसा उडास दवरया मोरी आमच्या जिवितांत आमकां सांगात दिता आनी मुकलें भाव भयणीनो मोरी आमची आवय आमचे पासत मागता अपुर्वाचें आमी सगळां दैते पटी आमी मागणें अपेक्षीत ह्या दिसांनी म्हाका मुस्तुपणां येतात फादर आमचे पासत मागा आजय आराधनाक म्हाका सुमार 20 वयर विनत्यो आयल्यात मागूंक बाबा भयणीनो कित्याक कश्टांनी आमकां मागण्याची गरज आनी त्या देखून भाव भयणीनो देवाक आमची गरज गोत आशिल्ली त्या देखून देवान आमकां आमचे पासत मागची आवय दिल्या सर्गी आपल्या पुता कडेन मागून एक उपकार आमकां दिवची आवय ताणें दिल्या आनी ती आमची सर्गीची आवय मोरी जुवो सवांजेला ते 2 आतां आमी आयकलें अपुर्बा तें काना शहरांत वायन मुगदलो आनी ह्या वेळार कितें करचें घरची मर्याद येता आनी ह्या वेळार मर्यादेच्या वेळार मोरी थंयसर पावता पळया तांचे कश्ट तिका समजतात मुस्तोपटी आमच्या घरांनी पळय आमच्या आवयांक स्त्रियांक ते कश्ट समजतात पयले मुखार येतात ती आनी तिका मोरयेक कश्ट समजले खंत समजली टेन्शन समजलें केली ती आनी वचून पुता कडेन जेजू कडेन वचून सांगलें आळे तांकां वायन ना पुता तांकां वायन ना जेजू म्हणालो म्हजो वेळ येवंक ना न्ही की तरी पूण ती सांगायला लागली चक्रां तूं कितें सांगता तें करा जेजू कडेन भरवंस आसलो पातयणी जेजू करतलो वायन खंडीत उणें पडना अशें पळयतलो अजाप करतलो जे ती जेजूचेर पातयल्ली विश्वास आनी त्या देखून जेजू कडेन सांगलें तेणें आनी जेजू ना म्हणूंक ना जेजू न्हू उदक आसलें वायन केलें त्या घरची मर्याद राखली बाबा भयणीनो आमकां सगळ्यांक बरो असो आमचे खातीर मोरी माय मागता आमचे खातीर मोरी माय मागता पातयेमांत पडून दिश्टी पडल्या भुरग्या त्या भुरग्यां कडेन मोरी कितें सांग लागली भुरग्यानो मागा कम्युनिस्ट रशिया परतीवर जावंक मागा म्हणा लागली आमी जाणा कम्युनिस्ट रशिया पडून गेलें पळय मागण्याचो प्रभाव बाबा भयणीनो मागाचे आमचे बसत मोरी मागता आमी कश्टांत पडटना आमी उडा दवरया आमी चिंता मोरी मागो आमचे खातीर मोरी मागता तुमी सांगा वा सांगनाता मोरी आमच्या बसत मागता देखून आमी हर एकल्यान विश्वास दवरदी आमच्या बसत इकले आवय आसा मागचे तजली कळना आसतना आमच्या बसत ती मागता त्या देखून आतां सांगलें इतले कडेन दिश्टीक पडली कित्याक एकच उद्देश मोरी असो सगळ्या संवसारान मागणें करीशें करचो हर एका मनशान मागण्या मारी पात देवा ती वस जाय म्हणल्या खातीर देखून भाव भयणीनो मागणें करूंक आमकां मोरी शिकयता आनी अकरेचें मोरी माय आमच्या कश्टांनी आमच्या सांगाता रावता आमचे कश्ट येतना मोरी आमकां सोडून गेलें ना कारवाराच्या दोंगरार कुर्सामणी कोण आसले कितले जाण आसले 5,000 लोकां जितून उंड्या मास्टरान वाडले ते आसले की इतले जाण अजाप करून जितून गुण केल्लें आसले की कोणी नातले थंयसर आसल्यो थोड्यो स्त्री आनी तांचे पैकी मोरी माय कुर्सामणी उबे आसले आपल्या पुता सांगाता आपल्या पुताच्या दुकांत कालवारेच्या दोंगरार तिणें सांगात दिल्लो बाबा भयणीनो एक आवय आपल्या भुरग्याक कश्टांत सोडिना एक आवय आपल्या भुरग्याक कश्टांत सोडिना आनी त्या देखून मोरी आमची माय हर एकल्याक आमच्या कश्टांत आमकां ती सोडिना आमकां दैती बडी पातयणी ना आमचे पैकी कितलीं जाणां आमी मोरये ती पातयणी दवरना आमी मोरये पातयना कितलीं जाणां मोरी ती देवाची माय देवाची पूण देवाची माय म्हण ते सत इन्कार करता बाबा भयणीनो एक दीस एका फिरगतीन हांव आसलो एक मानेस्त आनी एक मानेस्तीन आयली म्हजे लागीं उलयतना आनी त्या देखून तो मानेस्त म्हणा लागलो फादर ह्या म्हज्या बायलेक तिके समजया मागीर ती मोरयेचेर पातयना आनी हांवें तिका समजयतना ती म्हणा लागली फादर
हांव मोरयेचेर पातयेना जेजूचेर पातयेता म्हणा लागले मोरयेचेर पातयेना हांवें तिका सांगलें पूत पयलो गी आवय पयली आवय पयली आवय नासतना पूत जल्माता गी ना तर मोरी जेजूची आवय मोरयेच्या कुशींच ताणें जल्म नासतना संवसाराक घेवन ताका साथ दिलें गी मनशापणाच्या रुपार ना तर कशें तूं सांगताय जर जेजू देव जावन आसलो जेजू जावन देव जावन आसलो ताका पातयेताय तर त्या देवाच्या पुताक जल्म दिल्ली आवय ती पवित्र देवाची विस्तार म्हूण तूं पातयेनाय हांवें तिका आनी एक दाखलो दिलो पवित्र पुस्तक हातीन घेतलें हांवें सांगलें हें कालें गे म्हळें पवित्र पुस्तक ना गे हें पवित्र गे वय फादर तें पवित्र देवाचें उतर पवित्र बायबल पवित्र हें पेपर न्हय म्हळ्यार हांवें पेपर न्हय म्हळ्यार हांवें ना फादर तें पेपर न्हय तें देवाचें उतर आसचें पवित्र तर उतार आसलें पेपर पवित्र न्हय उतार आसलें पेपर पवित्र न्हय तर पवित्र देवाच्या पुता जल्म दिल्ली आवय पवित्र न्हय देवाच्या पुता जल्म दिल्ली आवय पवित्र न्हय ती देवाची माय न्हय देवाच्या विशेष कृपेन ती विस्तार न्हय भावा भयणी आमचे पैकी जायती चुकोवन पडटा जर हें पवित्र पुस्तक पेपराचेर बरयलां तें पवित्र म्हण आमी पातयेता की देवाचें उतारां तूं आसा देखून तें पवित्र तशेंच खंयसर जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयिल्लो देवपण आसलो देवाचें आनी मनशा दोनी सैम आसलो देव पवित्र देव मोरयेतें जल्माला मोरी पवित्र देवाची माय ती विशेष पातक नासतना देवाच्या कृपेन भरलेली म्हणलें आमी पातयेवंक जाय हें उडास दवरया केदीं सुद्दां पावचें नाका तर आमी मोरयेती विश्वास दवरया भाव भयणीनो त्या मोरयेचेर आमी विश्वास दवरून ती आमच्यो सगळ्यो गरजो पवित्र सेवेच्यो गरजो आमी तिचे थंय व्हरया कित्याक मोरी माय आमचे बसत देवा लागीं मागता तर सोम्या लागीं आतां आमी आमच्यो गरजो उसारया आनी सर्व आमच्या गरजांक आमी जेजूची काकोळट मागया बाबा भयणीनो एक घडीभर जेजूचेर दिश्ट घालया तुमचें जिवीत सोम्या तरशीं हाडा कानाशरांत वायन उणो पडलो ह्या वेळार मोरी म्हणा लागली तांकां वायन ना बाबा भयणी आमच्या जिवितांत सबार्दनाच्या जिवितांत वायन उणो पडला मोगाचो वायन उणो पडला समाधानाचो वायन उणो पडला भलायकेचो वायन उणो पडला जिवितांत संतोषाचो वायन उणो पडला देवाच्या कृपेचो वायन उणो पडला बऱ्या शेगुणाचो वायन उणो पडला आमच्या जिवितांत हेरांचो धैर्याचो वायन उणो पडला कुटुंबा जिविताच्या आशिर्वादाचो वायन उणो पडला आमचें जिवीत मस्त खालीपण दिसता आमकां आमी उस्तना बेजारायत आसा सलवल्या निराश जाल्या आनी मोरी म्हणटा तांकां वायन ना तांकां वायन ना आज ह्या घडये बाबा भयणी तूं आनी हांव सगळी पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेंत अशें हरी एकले आवनी भावानी भयणी आवनी तुमी बाबा भयणीनो हरी एकले बाबार्थी आज हरी एकले आमच्या काळजांत कितें उणेपण आसा मोरी माय देखता आनी आपल्या पुता जेजू लागीं सांगता तांकां वायन ना तांकां वायन ना मोगला जेजू आज आमचें जिवीत तुज्या लागीं हाडटा मोरये माय मारी पास सुम्या आमची जिणी आमच्यो गरजो आमचे उणेपणां सगळीं तुका समर्पण दिता हांव जेजू ह्या घडये आमी तुजे लागीं मागता मोरये मायेच्या मजती आयक आमचे प्रार्थन सर्वेस्परा मागया बाबा भयणीनो सगळ्या पवित्र सभे पासत सगळी पवित्र सभा
ह्या संवसारांत देव प्रत्येक रितीन मोरये मारी पात राखता. पवित्र सभेची आवय जावन तमकां ताणें दिल्या. देवान ती आपल्या पुताची आवय देवाची आवय म्हणून आमकां दिल्ली ती सगळ्या पवित्र सभेची आवय जावन ताणें आमकां दिल्या. आनी त्या देखून सगळ्या पवित्र सभे पासत मागया आज पवित्र सभेक निरंतर रक्षण गरज बाबा भयणीनो. आज पवित्र सभा एक तर सवालां फुड करता, भावार्थाचे सवाल फुड करता. आज कितलीशीं जाणां पवित्र सभेंत पयस केल्यात. आज पवित्र सभा कितले वांट जाल्यात. आज पवित्र सभेंत आज मस्त जाणां दंडळल्यात. आज भावार्थ अस्कत जाला. कितल्या राष्ट्रांनी आज मागणें उणें जालां. मी ते भक्त उणी जाल्या, देवाचो मोग उणो जाला. आनी ह्या वरवीं आज पवित्र सभेंत आज एक तर ते घटीन वारें वळटा, विरोध वारें वळटा. आनी पवित्र सभेंत तिरासांनी रावोंक जाय. आज पवित्र सभेच्या वडिलांनी गट जावन मुखेलपण दिवंक जाय. पाप साहेबान बिस साहेबान आमच्या याजकांनी धर्मिकांनी आनी आमच्या लायक मुखेलांनी आमी हर एकल्यांनी मुखेलपण घेवंक जाय. भावार्थांत आमी मुखेलपण घेवंक जाय. भावार्थांत तिरासान आमी चलोवंक जाय. आनी आज आधुनिकतेच्या संवसारांत भाव भयणीनो मागणें नाका, मीस नाका, देव नाका, संवसार मजा आनी कितें संवसार पयशे आस्तबदीक एंत आमचें जिवीत आज देवाक दिवंक आमकां वेळ ना असल्या परिस्थितींची पवित्र सभा आमी सगळीं सोम्याच्या हातांत समर्पिया. सोम्या जेजू ह्या वाऱ्या वादळांत राख आमकां पवित्र सभेक. ह्या वाऱ्या वादळांत आमच्या पवित्र सभेक सांबाळ. आमचो भावार्थ घट व्हरून दी, आमचो भावार्थ तीर व्हरून दी, आमच्या मालगणेन आमकां दिल्लो भावार्थ तीरून दी. मोरये मायेच्या प्रत्येक विनंतेन जेजू, मोरये मायेच्या प्रत्येक विनंतेन जेजू पवित्र सभेक राख म्हूण मागता. मोरये मायेच्या मजती आयक आमचें प्रार्थन सर्वेस्परा. मागया भाव भयणीनो, आमी राष्ट्रां पासत मागया. मोरी राष्ट्रां पासत मागोंक तवळ तवळ मनशाकुला विनंती करचें आमी पळयलां. फातिमान दिश्टीक पडल्या वेळार मोरी म्हणूंक लागली रशिया खातीर, चीना खातीर, पोलंडा खातीर, कम्युनिस्ट राष्ट्रां खातीर मागा म्हणूंक लागले. बाबा भयणीनो, कम्युनिस्ट राष्ट्रां बोळवंत मोरयेच्या त्या बळान, मागण्याच्या बळान परिवर्तन जालें. रशियांत गेल्लो भावार्थ जायतो फाटीं आयलो आनी कितेंय समस्या आसात तरी पूण भावार्थ थंयसर जिवो जालो. कम्युनिस्ट राष्ट्र जावंतले पोलंड थंयसर पाप साहेब थंय जावन आयलो, वेंचून काडलो. एक सांज जालो सांव जुआंव पॉल दुसरो आनी आज तें क्रिस्तांव कॅथोलीक राष्ट्र जालां. भाव भयणीनो, कसली बदलावण पळया मोरयेच्या मागण्याचो पड. आज मोरी राष्ट्रां पासत विनंती करूंक आमकां सांगता. प्रत्येक राष्ट्रां पासत मागया. सभा राष्ट्रांनी आज क्रिस्तांव भावार्थ जियोंक कश्ट जाल्यात, दगदवणी उठल्या. चीनांत विशेष रितीन आनीक कम्युनिस्ट सरकार थंयसर आसा. फाटल्या थोड्या दिसां आदीं, थोड्या म्हयन्या आदीं भाव भयणीनो, सरकारान एक आदेश पाशार केला. तो जावन आसा जेजूची फोटो, जेजूची पिंतुरां घरांतली काडन थंयसर राष्ट्राचो अध्यक्ष जिनपिंग ताचे थंयसर ताचें रोपणें दवरूंक आदेश दिला. इगर जो काडून उडयल्या, कुरिसी करचे काडल्यात असली दगदवणी सरता. भाव भयणीनो, राष्ट्रां पासत मागया. हर एका राष्ट्रांत समाधान, हर एका तांचे समर्थ पाळोवंक, भावार्थ पाळोवंक थंयसर स्वतंत्र लाभोवन दी. हर एका मनशाक समाधान लाभोवन दी. अशें देवाचें रक्षण भोगोवंक ती कृपा आनी आदार मागून मोरये आमच्या माये मारिपात विनंती करया. मोरये मायेच्या मजती आयक आमचें प्रार्थन सर्वेस्परा. भाव भयणीनो, मोरये पिडेस्तां पासत मागया. मोरी पिडेस्तांक जांचे पासत विशेष रितीन मागता. लोटसांत हजार लोक येवन बरो जाता असल्या पिडेस्तांक मोरी जेजू कडेन मागून बरें करून दी. प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारार आयिल्ली कोरोना पिडा कान उडोवन दी. मोरये मायेच्या मजतीन आनी विनंतेन कोरोना पिडा संवसारांतली नपयस जावं दी म्हण आमी मागया. भाव भयणीनो, मोरयेच्या त्या पवित्र विनंतेन
कोरोना पिडा मनशाक लागून पयस दवरून दी. कोण पिडेंत वळवळटा तांकां बरी भलायकी मेळोवन दी. मनशाक लागून विविध रितीन कश्टाच्या सक्कट रितीच्या पिडेस्तांक मोरी माय बरोसो जावन दी. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त कडेन मागून तांकां भलायकी फावो करून दी म्हूण सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तां पासत आमी मोरयेक समर्पण गावया. मोरये मायेच्या मजती आयक आमचे प्रार्थन सर्वेस्परा. रयतां पासत मागया भाव भयणीनो. ह्या दिसांनी विशेष रितीन पावस पडलो. पावस पडल्या वरवीं सगळ्या संवसारांत मात न्ही आमच्या कर्नाटकांत विशेष रितीन भारतांत तशेंच रयतांचें बेळें देसवाड जालां, नाश जावन गेलां. रडटात, दूख आंगळयतात आमचे रयत. आमचे रयत रिणाच्या बऱ्याचपणां अडचण जात. आमचे रयत गाम वरयतात पूण आज तांचे तांकां गामाक फळ मेळच्या बदलाक तांच्या गामात दूख वाडटात तसा. कित्याक सगळें वाळोवन गेलां. कितें करचें कळना. जायते रयत जीव घात करतात. भावा भयणीनो, आमच्या रयतां खातीर मागया. रयत असले वरी आमी एकमूठ जेवता. आमच्या घरांनी येवचे ते शिताचो कण ह्या रयताच्या गामा वरवीं येता. शिताचो कण तूं तोंडा दवरतना उडास दवर त्या रयताचो गमतो. आनी त्या रयतांक कश्टांत आसा जाल्यार म्हाका आनी तुका सुख आसा गे. त्या रयताचें दूख म्हाका आनी तुका दूख न्हय गे. हर एक आमच्या रयतां पासत मागया. हर एका ख्रिश्चन आज कश्टां सांपडलेल्या हर एका रयताक देव रक्षण दिवन दी आनी सांबाळ व्हरून दी म्हूण हर एका रयतांक आमी देवाक समर्पण गावया. आनी मोरये मायेच्या मजती आयक आमचे प्रार्थन सर्वेस्परा. बाबा भयणीनो, सबार जाणांनी आज मागणी विनत्यो धाडल्यात. आदल्या आराधनांत हांवें जायत्यो गरजो उसारल्यात. त्यो गरजो हांव परत्यान वासिना, पूण खंयच्यो गरजो आनीक मेळोंक ना गी त्यो सगळे तुमचे खातीर हांव जेजूक समर्पण दितां. आनी नव्यान आयिल्ल्यो आज एका चलयेक एडमिशन मेळोंक ताणें मागोवंक सांगलां. एकल्याक पाटीची दूख आनी गोमटेची दूख आसा ती गूण जावंक तांणी मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याक एक बरें काम मेळोवंक विनंती केल्या. आनी एकल्याक एक बरी सैरीक मागोवंक ताणें आमचे पासून मागा म्हूण सांगलां. एकल्यान आमाल पिवन सोण्ण बरो जावंक त्या आवयन दुखांगळून मागलां. एका चलयेक एक्सिडेंट जावन मार जाला तकलेक. त्या चलयेन बेगीन बरें जावंक त्या आवयन विनंती केल्या. एकल्याचे गॅस्ट्रीक समस्ये परिहार जावंक बार तेमतनाचे मागोवंक सांगलां. एकल्याच्या पांयां पुंदी कातीची पिडा गूण जावंक एका स्त्रियेन मागोवंक विनंती केल्या. त्या पांयाच्या पोंदा कातीची पिडे उरी कश्टून आसा ती. एका चलयेन कॅन्सर पिडा गूण जावंक एका त्या चलयेन कॅन्सर पिडा गूण जावंक ती आनी तशेंच ती विजा कॅन्सल जायना जावंक मागणें करून विनंती केल्या. विशेष रितीन तांचे पासत मागया ही कॅन्सर पिडेत हांव सुटका जोडच्या पासत. एकल्याचें काम केलां तें काम परत एक काम मेळोवंक ताणें मागोवंक विनंती केल्या. एका तरणाट्याक गोंयांत कंप्युटर इंजिनियरींग सीट मेळोवंक त्या कुटुंबान आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याक निरंतर फाट दूख आनी गुमटी दूख आसा समार तेमतोन. आनी ह्या एका गोंयांतल्या एका मनशाक प्रत्येक तरान ह्या तांची फाट दूख आनी गुमटी दूख गूण जावचे पासत मागल्या. एकल्याची CA एग्जाम ताणें पास जावंक आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. आनी एकल्यान तिचे पुताचें ब्लड कॅन्सर गूण जावंक प्रत्येक रितीन विनंती केल्या. तेजें ब्लड कॅन्सर तेका एडमीट केला आस्पत्रेक. बेगीन बरो जावंक आमी मागया. एकल्याक आनी एकल्याक बरी सैरीक आसा पूण त्या चल्यान बरें मोन करूंक त्या चलये दळूस ती सैरीक जाल्या पूण आतां सबार तेवनातली सैरीक आतां एक तर सोलो कितें मोन करिना मस्त दुकान आसा चलयेन तिचें कुटाम. त्या चल्यान बरें मोन करी सैरीक स्विकार करूंक बऱ्या तरेन मागया आमी तांचे दूख जेजूक भेटोवन दिवया.
एकला परत काम ताजें काम सुरू जावच्या पासत बंद जाल्लें काम सुरू करच्या पासत एका तरणाट्याक एअरपोर्टान प्रत्येक तरान तो भायर येता आयच्याच दिसा तो भायर येता आनी एअरपोर्टान बऱ्या तरान पास परगांव वचूंक तें मागोवंक विनंती केल्या. एकल्यान आपल्या आखरेच्या घडये पातक वळखून तो कश्टाच्या पिडेंत आसा पातक वळखून जिणी बदलूंक एक देव ताका अवकाश दिवन दी आनी ताची काकूट करून दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच एकल्याक दुबय तावन तेसा वांदडल्यांत डायबिटीस आनी वर्टेगो पिडा गुण जावंक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक स्टॅम्पींग प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक एकल्याचें काम करचे कडेन ताका मोतीक समाधान आनी भलायकी मेळोवंक एकल्यान आपलें नर्सींग शिकप बऱ्या तरान संपोवंक एकल्यान आपलें घर बांदूंक ताका फावो जावंक दोगांवन परगांव बरें काम मेळोवंक आनी एकल्या भुरग्याचें देणें मेळोवंक ह्यो सर गरजो आज मागोवंक आमकां तांणी सांगल्या. बाबा भयणीनो ह्या सर गरजां पसत मागया ज्या हाचे सांगता हें आराधन एका आयतरा आमकां मेळच्या पासून सबार जाणांनी बरें मन करून त्याग सॅक्रिफीस करून आमच्या दैवीक आमरास्तांक त्याग कुमो करून आसात आनी आत्मीक फळ आत्मीक जिवीत मेळशें करच्या खातीर तांचो त्याग सफळ जावन हें आराधन मागणें देवाचें उतर आज आमकां दिवंक साथ जाला. ह्या सर दानी पासत तांच्या कुटुंबां पासत आमी मागया हर एक रितीन आनी ह्या सर गरजां पासत आमी मागता आसतना ह्या विचित्रीतीन भाव भयणीनो तुमी आज ह्या पवित्र आराधना भाग घेता तितलीं जाणां आज ह्या घडये जेजूचेर विश्वास दवरा समयाचेर विश्वास दवरा हर एक गरजो ताचे मुखार दवरल्यात आमी आज आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरया. मरी माय आमचे पासत मागता तांकां वायन ना जेजू कडेन तिणें म्हळें आतां मरी म्हणटा तांकां वायन ना तुज्या आनी म्हज्या जिविताचे कश्ट पळोवन मरी म्हणटा पुता तांकां वायन ना तांकां दी आज जेजू आज आमकां दिता. सक्कड आमी एक घडी भर आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरन आमी समये कडेन मागया. हालेलुया 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 मोगला जेजू आज मोरये माय मारे पाती सोपल्यो विनत्यो तुजे मुखार दवरता जेजू आज जेजू आमकां पाव जेजू आमचे कश्ट तूं स्विकार कर सोम्या आमच्या कश्टांनी आमकां पाव इतल्या लोकांचे कश्ट तुजे मुखार दवरल्यात जेजू तूं जाणाय आमकां खंयच्यो गरजो आमचे कश्ट कितें जाणाय हर एकल्याची दुकां कितें म्हूण जाणाय जेजू मोती जातल्यो बेजाराय कितें म्हणून जाणाय तांणी भोगचे कश्ट जाणाय जेजू आमी तुजे कडेन मागता जेजू तुवें ह्या संवसारांत सक्कड बरें केल्ली हर एकल्या कोणाकच फाटी जडूंक नाय जेजू हर एकल्याची पिडा गुण केल्ली तुवें हर एकल्याच्या कश्टां पावलय जेजू आज सोम्या तुजे मुखार हे सगळे कश्ट आमी दवरता जेजू आपोट जेजू तुज्या आमलेक रक्तान हर एकला स्पर्श कर तुझी दैवी सकत येऊन दी जेजू कोणे सक्कड आज ह्या कडये ह्या आराधनान भाग घेतात बसून तांची दुख तांची पिडा तांचे कश्ट जेजू आज जम्या सक्कड स्वीकार कर तुझ्या आमलेक रक्तान जेजू ताका गुण कर बरें कर जेजू सुटका दी बाबार्थान मागता जेजू तसो बाबार्थ सफळ कर आनी सोम्या जेजू तांकां सुटका दी. हालेलुया 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 मोरये मायेच्या मजती आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा मोरये मायेच्या मजती आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा. भाव भयणीनो आतां आमी सोम्याचो आशिर्वाद घेता. मोरये मायेच्यो विनत्यो जेजून आयकल्यात जेजून शिसांक सांगलें कळशांनी उदक भरा आनी ते वायन कोणता कारबारा लागीं दिया. आतां जेजू आशिर्वादाचो वायन आमकां दिता. आमी कश्टाचो वायन हाडुल्लो दुखाचो वायन हाडलो बेजाराचो वायन हाडलो सलवणेचो वायन हाडुल्लो येताना ह्या आराधनान भाग घेताना आमी भाव भयणीनो दूख आमी जेजू कडेन उसारले. आतां जेजू आमकां दिता आशिर्वादाचो वायन तो गॉड सक्तीन भरलेलो
संतोष दितलो, समाधान दितलो. आनी आतां तुज वायन जेजू आमकां दिता आशिर्वाद असो वायन. आनी तो आमी गोडसाणेन साकया, हेरांक दिया. सम्याचो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. आमचो आशिर्वाद आमी घेतलो, हेरांक आमी दिवया. हो गोड वायन आशिर्वाद असो सगळ्यांचे आमचे जिवीत, आमचे कुटुंबां, आमचो गांव, आमची फिरगस, आमचे राष्ट्र सगळें तो आशिर्वादीत करून दी, पवित्र करून दी, गोडसाणेन भरून दी म्हूण दिंबेर पडून आमी सम्याचो आशिर्वाद घेवया. येद्या व्हडा सक्रामेंत गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्रांग नावान करुया. पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. जशें बापा तशेंच तुका वराजांनी तुतेजा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाल्यान हरसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरी समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थोया. हे देवावेचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडपणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. माये तुजे सरशी येता. देव आमकां जाय म्हूण म्हाका, देव आमकां जाय रायतो सर्वांचो. देव आमकां जाय बापूय आमचो. देव आमकां जाय रायतो सर्वांचो. देव आमकां जाय बापूय आमचो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमचो सर्वांचो हांव काळजांतल्यान उपकार भोगता. ह्या आराधनांत तुमी जायत्यांनी भाग घेतलो. देव तुमकां खंडी जावन आशिर्वादीत करता आनी आशिर्वादीत केलां. गोड वायन तुमकां दिलां. जेजून अजापाचो वायन आशिर्वादाचो तुमी घेतला, हेरांकी दिया. आज हे आराधन आमकां प्रसार करूंक आदार दिल्लो मानेस्त स्टीफन मेंडिसांनी, वॉल्टर स्टीफन मेंडिसांनी कुटाम ताका आनी जॉस्विन आसोय आमी काळजांतावन उपकार बावडटा. संगतास आज गायन करूंक आमकां कुमक केलो भाऊ सैमन पायस, माने सूरज मचादो, तांचोय हांव उपकार बावडटा. आमच्या सिस्टर आनी बरें करनाक सुबीत करना आल्तार सुबयल्या हर एका आराधनाक ती सुबयतात. सिस्टर सुनीता आनी तशेंच सिस्टर लिनेट, सिस्टर सालोम्या फुलां तयार करून दिता. ह्या सिस्टरांत आनी कॉन्वेंटाच्या सिस्टरांचो उपकार बावडटा. आनी तशेंच जायत्यांनी आमकां हे आराधन निरंतर चलोवन दवरूंक आदार दिला. बऱ्या मनाच्या दानीनो तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आमचे दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन कार्यक्रम चलोवन व्हरता. आमची जायतीं देवाचे उतर परगटचे वचनामृत कार्यक्रम थोडे बंद पडले. आमी येवच्या सोमारांतून आमी 16 तारखेंतून आरंभ करता. दैवीक अमृत मिडियाच्या सर्व कार्यक्रमांच्या यशस्वी पासत ही प्रत्येक तरान देवाचें उतर आनी मागणें हेजे मागण्या मारिपात आमी देवाची लोकांक हाडच्या प्रयत्नांत तुमचो आदार आनी मागणी आमी विनंती करता. तुमच्या गरजां पासत मागता. आमचे नंबर तुमकां दिला.
तुमचे तेसांव आसल्यार आमचे लागीं केदाळेपणी तुमी फोन करना आमकां सांगीत तुमकां समेस्तांक परत्यान दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन देव बरें करूं.